एक रितीची कांतारा ह्या पालकाचेर म्हणून नांव दवरलां मन मोचे सगळे चिंतनांनी बुडलां देखून आयशे कांतार गोडला शेरकारान वो गोंयकारां मागणें सुटावें करचें उरलां गिरेस्तांचें एक सोंपें उमाडें गरिबाचें कोणाक पडलां कातोरीस पालकाचेर कांतार कोत्तात कोणूय विसरल्यार जबाबदारी पूण चूक कोत्तेले चुकी मानून घेनार दुडवाचें वचोन लायत तोरी हे वस्तोरेचेर नदर मार आवय ताची कोणाक पूण उलो मारी परदेशी वो गोंयकार वो शेरकार वो रोचणार कोण आदार करीत विचारी सोमेस्तांक ती उलो मारता तोर कसलो आवयक जाय आसलो आदार मेणा सारकी बावली कोणूय मारीत दावली माथ्यार आसलो चिंतनाचो भार गरीब कायेचो फायदो काडटा भाड्यान रावपी चेडो सामकार म्हणटा मोजेनूय तोर कोणाचेंच जावनेचो धमकी दिवन बेकडायता रस्त्यार चेडवान मुटले सोरी तूं गांवान बिहारी मांय सांगता कर्तूब चेड्याचे माय पुलिशीन वेता पुलीस बेऱ्या कानार घेता मागणें आयकोंक गरिबाचे आत्तें आसलें पत्तें कोत्ता कोर्टान सादें पेनाद वोगादाचें एसीड मारून चेड्यान रूप बिबाडलां चेडवाचें पोटा चेडू आयज दिसता वोशें वस्तोऱ्यांचें जिवीत जालां गोंयच्या शारान पडलेल्या पोरिसेर चेड्यान एसीड मारले सासणांक रूप बिबाडले कायद्यान फावो जाली ना जेल कडक सोच्या दिवच्या स्वातेर 50,000 सुटलो घेवन भेल दाखयता शेरकाराक कायदे गरजेचे न्हय गरजेचे दुडू आनी कोदेल चेडू गरिबाचे आवयच्या मोगाचे सासणाक वशें उरलां मोरोसोर प्लास्टीक सर्जरी करूंक वचत तरी 10 लाख मागता एक दोतोर बलात्कार पासून घडलोलो तोर रुपून कोणूय कासार जातो आसलो उगडास तोर चेडो सुटलो भोंवता हांगातूय चोर चेडवाचो फुडार कितें जिवीत बोर परदेशी वो गोंयकार वो शेरकार वो रोचणार मागणें आमचे आयकोत केन्ना पोतरांचेर वाचताव जायतेच गोंयकार सोंसताव कायद्यांक सांगा दितलो कोण ना चोरयो किरम्यो बलात्कार वाडटा गोडाची फाशी कित्याक तांकां पडना वय पडटेली जेन्ना वसले कावस शेरकार मोत्र्याच्या भुरग्यांक गोडटा तेन्ना पावला मारशात तर चुकीची आमी तियात्रीस पालकाची मोत्र्याक शेरकाराक सोडचें ना